सामा तेव्हाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. कानानगार स्त्रियेचो भावार्थ. उपरांत जेजू थंयसो भायर सरून तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानानगार स्त्री मुखार आयली आनी भोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर. म्हजी धुव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धाडन सोड. आमच्या फाटल्यान ती भोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायेल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा, म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो हुंडो काडून सुन्यांक दिवचो सामा न्हय. ती म्हणाली, तें नीज धनिया. तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, भाये, व्हरतो तुजो भावार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धुव बरी जाली. देवाचें उतर हें. वखाणें तुका क्रिस्ता.